नमस्कार. सत्तरी तालुक्यातल्या सावड्डा ह्या गावात म्हादय न्हंयच्या पात्रान काल सांजची एका बायलेक बुडून मरण आयिल्ल्याची खबर आमकां आयकपाक येता. हेची चड म्हायती अशी की आमच्या सत्तरी तालुक्याची जो म्हादय न्हंय आसा आनी म्हादय न्हंयच्या कांठाक जे गांव आसा तांकां जर केन्ना घर बांदपाक जाय जाल्यार रेंवेची गरज पडली जाल्यार ते विकते हाडनात, तर म्हादय न्हंयच्या बेसिनान तांकां रेंव मेळटा. त्याच प्रमाणे ही जी काल बायल बुडून मेळ्ळा ती आपल्या घर बांदपाक थंय ती आनी तिची फॅमिली रेंव काडटाली थंय. सुवर्णा दामोदर गांवकर अशे 40 वर्साची बायल ही. जेन्ना ती रेंव पोलतडच्यान जेन्ना दुसऱ्या वाटेन जेन्ना घेवन येताली तेन्ना एक ल्हानशी व्हडी आसली, ते व्हडी उलटली आनी त्या व्हडेन 3-4 जाण लोकय आसले. सो बाकीच्यांक वाचोवपाक यश मेळ्ळें आनी तिच्या घोवान जेन्ना ती सुवर्णाजी जेन्ना बायल ती बुडटाली तेन्ना तिच्या घोवान तिका वाचोवपाक खूब यत्न केलो, पण ती एकदां पोनाक गेली ती परतून थंय येवकूच ना. काल मागीर पोलिसांक जेन्ना ही न्यूज कळ्ळी तेन्ना पुलीस आनी फायर तेंच्यांनी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी म्हादय न्हंय व्हडली आसल्या कारणान ते सर्च ऑपरेशन तांकां ती बॉडी मेळोंक ना त्या बायलेची. आयज परतून सकाळीं सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केलां आनी अजून मेरेन थंयसर वाळपय पुलीस, फायर ब्रिगेड अलॉंग वीथ तेजी फॅमिली अँड विलेजर्स सगळे लोक मेळून तेजो शोध घेतात. सो तरी प्रुडंट रिपोर्टेशन.